प्रितीच्या भावार्थ्यानो, संवसारांत जायतीं मनशां आसात. सगलीं आमी एकूच भाशेन न्हय. थोड्यांक 2 पांयां आसात, थोड्यांक एकूच पांयो, थोड्यांक 2 पांये नात, थोड्यांक 1 हात आसल्यार, थोड्यांक आमकां 2 हात, थोड्यांक आमकां 2 दोळे जाल्यार कोणाक 1 दोळो, कोणाचे दोळे बरे जाल्यार एकल्याचो मोठो सुजलोलो, कोणाचें तोंड वांकडें. थोडीं जाणां आमी आमची देवान तोंडां बरीं केल्यांत. हे भाशेन जायते भाशेचीं मनशां आसात आनी तांकां आमी घोडये पीपल वीथ डिसेबिलिटीज, दिव्यांग अशें उतर आमी म्हणलां. आनी आयचो विशय म्हणटा हांकां सगल्यांक भागा घे. म्हणजे बाराबोर घे ती कसलीं जावं, कितें मनान धरून देवाची रोसना ती, म्हजे आनी तुजे भाशेन देवाची रोसना ती. आनी हे पासो तांकां बाराबोर घे आनी हे भाशेन तांचे भितर तांच्या काळजांत एक बरवासो उदीक गोट करूंक आयचो विशय आमकां मागता. फुटबॉल गेम आसली आनी खेळटना कॅप्टनांनी एका थोंट्या भुरग्याक ताचे लागीं असो कुंट्टा आनी ताका घेतलो आनी तें म्हणल्यार गोल किपर घेतलो. आनी थोड्या प्लेयरांनी म्हणलें आज कॅप्टन लायता आमकां पेजेक म्हूण एका घेवन. पूण कॅप्टन सारको जाणा आसलो ताका आनी हो थोंटो जावनूय ताका ताणें घेतलो ना ताचे लागीं जातलें म्हूण. आनी खरेंच हो भुरगो थोंटो जायत, पूण ही कूड एंटिसिपेट द शूट वेल. म्हणजे खंयच्यान तो प्लेयर मारतलो शूट, ही कूड एंटिसिपेट असलो गूण ताका आसलो. आनी तो दुसरो गूण म्हणल्यार बॉलाक तो चोपको मारूंक येता जाल्यार सारको जीव घालून चोपको मारतालो. आनी भाशेन हे टिमीक जोईत मेळ्ळें. ह्या भुरग्याक थोडीं जाणां भायर धरूंक सोदतालीं, पूण कॅप्टन म्हणटा ना, ताणें ताचे भितर कसली तरी एक बरवशाची कीट पडयल्ली. आनी भाशेन जोईत मेळ्ळें. असल्यांक सांगाता घेवन एकामेकाच्या आनी असल्या भावार्थ्यांच्या काळजान उदीक बरवसो गोट करूंक वो रुजोवंक आयचो विशय आमकां उलो करता. तांकां एक सारके पळय, एक सारको होक दी, मान रेस्पेद दी, तांकां नीत एक सारकी दी असलें म्हण. हाचें पयलें वाचप बरें. जेसेच्या मुळाक कातरलोले म्हणलोले भाशेन सुकोन बेतल्या तसल्या मुळाक कशें एक कोमरी फुंटली. कशी कितें जातली तें देवूच जाणा. कोमरी फुट्टली ती रोंपी जातली आनी बरीं फळां जातलीं. म्हणजे ल्हानांतल्यांक कोणशाक उडयलेल्या ह्या रुखाक कशें ताका रुंपी येतली. देव कोत्तलो हें सगलें. कशें जातलें आय डोंट नो, पूण देव कोत्तलो. म्हणटच ल्हानांत कोणशाक मारलेल्यांक देव रोंपी कशी काडून तांचे भितर एक नवो बरवसो उत्पन्न करता. आयच्या हो जेसेची कोमरी म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. तो येतलो तेन्ना सगळें वेगळेंच जातलें. आनी हें वाचप म्हणटा हो जेजू म्हणजे ही कोमरी, ही रोंपी, ही बरवसो मनशा कुळाचो दुसऱ्यांची तोंडां पळयोवन एकामेकाची नीत करचो ना. नाय म्हूण लोकांचें आयकोन तो दुसऱ्यांचे निर्णय घेवचो ना. बार्तिमेव आमी जाणा तो कुड्डो. लोक जायतो वेतालो तेन्ना कोणशाक लागून दाविदाच्या पुता म्हजी कांकलूत कर अशें म्हणटालो. लोक ओगरा, गुरुजी वयता म्हणजे व्हडलो मनीस वयता, तूं ओगरा, तूं हांव डिस्टर्ब करनाका. पूण ना, असल्यांचो ताळो लुटीन पुऱ्यान जेजू आयकता आनी लोक तांकां बंद करूंक सोदता. पूण लोकांचो आयकोन देव निर्णय घेयना, जेजू निर्णय घेयना. लोक कितेंय म्हणो, लोक ताका बंद करता जाल्यार पुऱ्यान आपूण वचपाचो बंद जावन, चलपाचो बंद जावन ताका कान दिता आनी भाशेन ताका पोत्तून दोळे दिता. लोकांचें आयकोन तो घेना. दुसरे सुवातेर धर्मशास्त्री फारिजेव तांकां रुल्स रेग्युलेशन सांबाळटा आसतना तुमी याद बरी जावंक सोदतात न्ही, खंयच्याय दिसाक याद सातोळ्यांत, पूण सोनवाराचें येनाकात म्हणलेले भाशेन आयतार रेस्ट डे त्या दिसाक येनात. आनी पूण
तांचें देव जेजू क्रिस्त आयकोना. पूण लोकांचें बरेंपण पळोवन तो काय बरी शिकोवन दिता. तुमचें गोरू तुमी आयताराचे सोनवाराचें उदकां कोरोनात, ताका तान लागता न्ही. कोण तुमचो बांयत पडलो जाल्यार काडी नासतना रावतली सोनवार म्हणून ना. हे भाशेन ज्या मनशांक आमची गरज, ज्या मनशांक आमचे भाशेन सारकें जायना, तांचे सोबे असलें बरेंपण दाखोवंक तो आमकां बोरवोसो अशें पयलें वाचप म्हणटा. तो प्रमाणीकपणान ल्हाना दुबल्यांची नीत करतलो. ही ल्हाना दुबलीं आयच्या विशया प्रमाणे म्हणून येता घोडे असलींच ही आमची भावार्थी, पूण एकामेका लागीं सारकें आमचे लागीं जाता ते भाशेन घोडे दुसऱ्या लागीं जायना. असली डिजेबिलिटी बी आसलेलीं भुरगीं ही भावार्थी घोडे असली भावार्थी ल्हान दुबलीं तांकां तो प्रमाणीकपणान वागयतलो. म्हणलेले भाशेन आयच्या काळार घोडे तांची फकाणां करून दिसता जाल्यार ना. ही असलीं ती तसलीं, ताका हात ना मातशें दोळो ना हें ना तें ना, तांची फकाणां करचे बदलीक असल्यांचे फायदो काडचे सुवातेर तांकां दिसती पडना आनी घे सायन घेया कितें करया आमचें करया ना. असल्या मनानूय पूण प्रमाणीकपणान तो तांचे सोबे वागतलो. असली चाल तो आमकां पयल्या वाचपान शिकयता. पयल्या वाचपान आनिकूय आमकां बरें सांगलां, वाग आनी बोकडी बाराबर रावंक जाता रे, केन्नाच ना, काब बार जातली. गाय वांशवेल बाराबर रावंक जाता ना. दुदाचें भुरगें आमी सोरपा बोले खेळोंक दिता, केन्नाच दिवचें ना. पूण हें वाचप म्हणटा हो जेजू क्रिस्त येतोच, ताची शिकोवण आमी आपणायतोच. आमचे भितर शिवाचे भाशेन राग आसा, शिवाचे भाशेन दुसऱ्यांक चोपको, बोकड्यांक म्हणजे साद्या मनशांक, जाय नासलोल्यांक, असले तसले दिव्यांग भावार्थी आसा तांचो फायदो काडचे बदलीक जेजू क्रिस्ताची शिकोवण घेतली म्हणटूच असलीं जनवारां जीं रागश्ट आसलीं, एकामेकाच्या दोळ्या मुखार रावन आसलीं, तसलीं बुड्यान सांगाता रावतलीं. दुदाचें भुरगें सोरपाच्या बिळाशी खेळटलें म्हणजे असल्या ल्हानाक आमी हे भाशेन वागयता तेन्ना, तांकां एक बोरवोसो दिता तेन्ना, सांगाता घेता तेन्ना अ डिफरंट टायप ऑफ वर्ल्ड कम्स इन. वेगळे भाशेचो समाज उत्पन्न जाता. आयच्या शिव वर्तमानांतली कांय बरी वस्त. देवाक वाकाणटा जेजू क्रिस्त. ह्यो देवाची जाणवाय तुवें साद्या मनशांक उक्ती केली आनी साद्या मनशां वरवीं तुवें सगल्या संवसाराक पावयली. हेंच तें ल्हानांतल्या ल्हानांत जायतें करूं येता. तो उपकार ना हें तें अशें तांकां कोणशाक मारचे बदलीक जायतें बरेंपण देवान तांकां दिलां, तें सोदून तांचें उत्पन्न करूं येता. कोण एकली न्ही फॅमिली फादर आमी घर बांदता आनी घर बांदता तेन्ना न्ही आमचें एक भुरगें आहा, ताचे लागीं रिजनींग तितलें जायना रिजनींग, आनी तितलेंच न्हय एक पांयान लेजान म्हणटूच आमी कितें केलें, घर काडटा आसतना ताकाय बागाक कशें घेवन प्लॅनिंग करता आसतना बराबर ताकाय घेतलें. वॉट इज युअर सजेशन? तूं कितें म्हणटा? टेल अस. रिजनींग व्हडलें न्हय पूण बऱ्यो वस्तू सांगल्यो आनी ताच्या प्रमाणे आमी जायते भाशेन एक रूम ताका जायते भाशेन केलो. तितलेंच न्हय, ताका पांयो सारको ना म्हणटूच ताका आमी एक रॅम्प केलो घरांत भितर सरपाक बरे भाशेन सर. हे भाशेन दुसऱ्यांचें चिंतता, दुसऱ्यांचें सजेशन घेता. असलीं भावार्थी दिव्यांग भावार्थी म्हणटात तांकां तांचें मन घेता, तांची सुचनां घेता आनी भाशेन समाज बरो करता. म्हणटूच काबार करता आसतना कितें करुया? पयले सुवातेर ही भावार्थी दिव्यांग भावार्थी वेगवेगळे भाशेची आमचे भाशेन देवाची रोसना. कांय जाणांनी अजून पर्यान ह्या काळार पावून पर्यान ताका अशें जालां ताच्या पातकाक लागून, ताका देवान खास्त लायला. तुका आनी म्हाका कोणें जज केला? कोणेंच जज करूंक ना. ताचो देव रोसनार, देव जाणा तें कित्याक जालें, कशें कितें जालें. आनी म्हणटूच आमी सगळीं देवाचीच रोसना अशें पयले सुवातेर मानून घेवप. दुसरे सुवातेर आमकां जाय हक, आमचे मान रेस्पेद जाय ते भाशेन आमी दुसऱ्याक दिवप. तिसरे सुवातेर म्हाका जालें जाल्यार हे भाशेन, म्हजो हात एक नासलो जाल्यार
म्हजो पांय एक नासलो जाल्यार, एक मोठो म्हजो दोळो मोठो जाल्लो जाल्यार, वो म्हजें तोंड आंकडें जाल्लें जाल्यार, वो म्हजी जीब घाग वेता वो वांकडी जाता जाल्यार म्हाका कितें भोगपाचें? दीस इज ऑलवेज टू बी कॅप्ट इन मायंड. सदांच आमच्या मनांत दवरूंक जाय. आनी हें दवरलें म्हणटूच दुसऱ्यांक कितें भोगता तें आमकां उदीक सोजमता. आमकां दोळे आहात, दोळे ना जाले म्हणटूच दोळ्यांचो वालोर उदीक कळटा. आनी दोळे नासलोले मनीस कशे भाशेन दे मॅनेज इन दियर वर्ल्ड तें आमकां सोजमता. तिसरे सुवातेर आमी कितेंय बांदता तेन्ना उदीक करून आमच्यो ही गरजो बांदता तेन्ना बांदकाम करता तेन्ना आयचो समाज म्हणटा असल्या मनशांचें चिंत. तांकां कशें वयर चोरपाक सवलती दिवप, तांकां बसपाच्यो स्पेशल थोड्यो सवलती दिवप, हे भाशेन तांकां एक बोरवांसो मेळटा. जावं म्हजेंय कोणूय तरी चिंतता. तो आमी जायते जाणां इन्फ्लुएन्शियल मनशां, कांय फावटी आमच्या हातांत जुट्ट्यो आसात. असलीं भावार्थ्यांक एक काम दिवप, तांकां इनवॉल्व करप, तांकां मानाचो दर्जो दिवप, हें आमच्यान करूं येता. आनी हे भाशेन तांचे भितर हो बोरवांसो उत्पन्न करुया. तांची दया करून न्हय भोंगो बाबड्याचें चुरचुर ना, तांकां हो मान आसा. असल्या मनान तें आमी तांकां दिवप. आनी शेवटी कांय जाणांनी असलीं भावार्थी फुडें पांयान हें आहा तें आहा तें आहा मुखार येवन तांकां एक आशा आसता, हांवूय केन्ना वाचूंक सोदीत, म्हजे लागीं जायना, येवपाक जायना. वी कॅन मेक सम एक्सेप्शन्स. कोण एकल्यांनी अशें केलें, कोणें वयर सरपाक न्ही कोणा लागीं जायनासलें अशें येता म्हणटूच ताका कोणे एकल्या पाद्रीन सांगलें, तूं फकत उद्गार तो धाकलोसो वाचतात न्ही 4 लायन्यो हालेलुया जालें म्हणटूच तेंच वाचा म्हण. ना फादर हांव वयर येयना. बरें, फादरान कितें केलें, तूं आहा थंयसरूच हांव तुका कॉर्डलेस मायक दितां, थिंगा रावन म्हण. आनी भाशेन ह्या मनशाक असलो मान रेस्पेद दिलो आनी कॉन्फिडंटली केलें. रुल्स रेगुलेशन्स आहा, पूण सम एक्सेप्शन्स करून ताचे भितर एक नवो बोरवांसो केलो. सगळीं आमी दोळे धांपया. असल्या हुस्क्यान दिव्यांक भावा भयणांच्या हुस्क्यान बोल्लोलो जेजू तांकां सांगाता घेवन तांकां बोरवांसो दितलो जेजू ह्या आल्तारार येता. आमचें जिवीत आनी केन्ना असल्यांची आमी खेबाळां केल्यांत, फोकाणां केल्यांत जाल्यार आमची असोगता ह्या उंड्या सोऱ्यान घालुया. आमी आमच्या घरान फुड्यान असलीं भावार्थी आसात, तांकांय आमी घालुया. आनी असल्या भुरग्यां सोवें जावं ऑटिस्टीक, डावन सिंड्रम, जायत्यो वस्तू आसात, तांकांय आमी ह्या उंड्या सोऱ्यान घालुया. तांची आवय बापूय सोंसून घेतात, तांकां सोंसणीकाय ह्या उंड्या सोऱ्यान घालुया. पाप साहेब म्हणटा, असल्या भावार्थ्यांक, दिव्या भावार्थ्यांक इगोर्ज एक गोर, तांकांय इगोर्ज हें गोर सगल्यांक उक्तें. तांकां एक कार्य आसा, तें कार्य आमी इगोर्जे मातीन घेवचें आसा. टू इनवॉल्व देम.